नमस्कार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। जीएमसीचो वैजकी अधिकारी पुलिसांक लेखी सांगता रामा फिट टू गिव्ह स्टेटमेंट। घरकान म्हणटा ना तपासांत दाखयली पळय हस्तक्षेप नाका एक्टिविस्ट पुलिसे मेरेन। म्हजी मॅच फी कट करपा सारकें हांवें कांयच करूं ना। म्हजी भुमिका देशा खातीर। कॅप्टन सूर्या प्रुडंटा कडेन एक्सक्लुझिव्ह। म्हजे वांगडीच म्हजी ट्रॉफी देशान जैत मनयलें आनी कांयच नाका। जेईआरसीचो वीज दर वाडीक बावटो। फुडल्या 5 वर्सां खातीर सरासरी वर्सुकी 4% वीज दर वाड। नवे दर 1 ऑक्टोबरा सावन लागू। 6% वीज दर वाडीचो आशिल्लो प्रस्ताव। फातोडेर 2 भयानक अपघात। सांकवाळे टँकराचो स्कूटरीक धपको। स्कूटरी वेलो टँकरा पोंदा आगताक गेलो। अनमोड 4 गाडयो मोखल्यो। एकलो गेलो। कितलेच जखमी। डीवायएसपीची थेट नोकर भरती स्क्रॅप करपाचे निर्णया आड हायकोर्टांत आशिल्ली याचिका तडीक। पिराय मर्यादा 40 करपाचो निर्णय। जीपीएससी वरवीं रोखडीच नोकर भरती सरकाराचें उतर। आयआयटी रद्द म्हणून लेखी दिया। तोंडी नका। ग्रामसभेत थाराव पास केल्लो जाय। सरपंच ग्रामसभा घेवंक सोदिना। पात येवपाचो ना। थळावे मिडिया मुखार। ट्रायबल भवनाक जीएसआयडीसीचो बावटो। लिगल इश्यूक लागून हुमकळिल्लें ट्रायबल भवन फास्ट ट्रॅक पद्दतीन पुराय करतले मुख्यमंत्री उलयलो। जीएमसीचो वैजकी अधिकारी पुलिसांक लेखी कळीत करता रामा फिट टू गिव्ह स्टेटमेंट। रामाची घरकान्न म्हणटाना आपूण ताची दिसपट्टी परिस्थिती पळयता। मिडिया सोशल मिडियार एक गजाली लीक जावंक लागिल्ल्यान एक्टिविस्ट रामाच्या घरकान्नी घेवन पणजे पुलिसे मुखार। तपास निष्पक्ष जाय। वयर मेरेन जाय। राजकीय हस्तक्षेप दाखयली पळय नाका। कितें तें उघड अधिकृत सांगात एक्टिविस्टांची मागणी। बुधवारा रामा काणकोणकाराची घरकान्न रती काणकोणकार कांय एक्टिविस्टां बरोबर पणजे पुलिशेंत रामाच्या मारपेट केसीच्या प्रोग्रेसाचेर जाप विचारपाक पावली। रामा काणकोणकर पुलिशेक स्टेटमेंट दिवपाक फीट आसा अशें दोतोरान सांगलां म्हूण मिडियांत रिपोर्ट आयिल्ले। ताचेर रामाची घरकान्न रती काणकोणकार उलयली। म्हाज्या बाबाक न्याय जाय। आमी आयज हांगासर न्याय खातीर आसा आनी तेजें कंडिशन पळयत जाल्यार न्हू जे कोणें पळयला पळय तांकां खबर आसा तो मुद्दम तो हें सगळें करिना। तुमकां दिसता तुमी येवन पळया। आनी आमी 2 दीस पयलींच्यान एमएसआक मेवली तेन्ना एमएसआन आमकां तेंच सांगलें। एमएसआक सांगलें आमी स्टेटमेंट पुलीस डेली येत आसा। एमएसआन सांगलें की सद्या तेका तकले मार मेवलेल्या कारणान तो आतां मेंटली फिट ना स्टेटमेंट दिवपाक। आनी एमएसआन आमकां सांगलें की ज्या पर्यंत डॉक्टर कन्फर्म करिना ही इज मेंटली फिट ही इज नॉट एबल टू गिव्ह स्टेटमेंट। आयो आसा नाईक बाब तेजे कडेन उलयले मिडियान आनी सोशल मिडियान अशें सद्या गजाली येवपाक लागलेलो की सिन्स रामा आमकां स्टेटमेंट दिना म्हणून इन्वेस्टिगेशन खंयसर तरी स्टॉल जाला ऑब्स्ट्रक्ट जाता म्हणून। तर आमी स्पेसिफिकली तांकां हो प्रश्न घातलो की अशें खरें आसा तुमच्या सायडींतल्यान ऑफिशियल स्टेटमेंट गेला काय म्हणून तांकां आमी सरळ प्रश्न घातलो। तेणी आमकां जेन्युअनली सांगलें म्हणपा लागलो ना तशें कांय ना। आमचें इन्वेस्टिगेशन ज्या डायरेक्शनान वचपाक जाय ज्या स्पिडान वचपाक जाय तशें वचत आसा। तेका लागून खंयसरूच ऑब्स्ट्रक्शन जाता रामाचो स्टेटमेंट ना म्हणून अशें कांयच ना। रामा काणकोणकाराचेर ज्या पद्दतीन जिवंत मारण्याचो जो प्रयत्न केलो गुंडा राज्य ज्या पद्दतीन चालू आसा ताज्या मुळे लोकांक सामकें कन्सर्न आसा। आनी लोक आमकां परत फोन करून विचारतात कितें चल्लां पुलिसान हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन पिड्यार करता काय
कारण लोकां म्हऱ्यान अजून पर्यंत पुलिसां कडल्यान कांयच स्टेटमेंट ना. रामाच्या केसी बद्दल आमी सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यांक संपर्क केलो. थंयच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण रामाच्या केसीचो तपास रामाचो स्टेटमेंट नाशिल्ल्यान आडावला. केसीचो तपास करपी अधिकारी दर दिसा जीएमसीत रामाचो स्टेटमेंट घेवपाक वयता. 22 सप्टेंबराक तपास अधिकारी तिसवाडीचो जोड मामलेदारा बरोबर जीएमसीत रामाची बाजू नोंद करपाक गेल्ले. दोतोरांनी रामा पुलिशेक स्टेटमेंट दिवपाक फीट आसा म्हूण सांगलां, मात रामान स्टेटमेंट दिवपाक न्हयकार दिला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. जीएमसीच्या सुत्रा प्रमाण घडणुकेच्या दुसऱ्याच दिसा म्हणजे 19 सप्टेंबराक आनी मागीर 30 सप्टेंबराक रामा स्टेटमेंट दिवपाक फीट आसा म्हूण प्रमाणीत केल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हजी मॅच फी कट करपा सारकें हांवें कांयच करूं नाशिल्लें. म्हजो स्टँड देशा खातीर. आशिया कप विनर कॅप्टन सुर्याचो प्रुडंटा कडेन पावर प्ले एक्सक्लुझिव्ह. पहलगाम हल्ल्या सारकेल्यो गजाली मनात आशिल्ल्यो. पिडितांक आनी सेनेक मजत करप कर्तव्य. म्हजे वांगडीच म्हजी ट्रॉफी पुराय देशान जैत मनयलें. आनी कितें जाय? सुर्याच्यो प्रुडंटाचेर सिक्सरी. T20 आशिया कप सर्तीत भारतीय क्रिकेट पंगडान PCBच्या अध्यक्षाच्या हस्तुकी ट्रॉफी घेवपाक न्हयकार दिलो आनी ट्रॉफी मेळूंक ना म्हूण ट्रॉफी नासतना जैत मनयलें. ह्या रिएक्शना उपरांत देशभर टीम इंडिया आनी कॅप्टन सुर्याची तोखणाय. मंगळारा सूर्यकुमार गोंयांत 1990 स्पोर्ट क्रिकेट स्टेडियमाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन पावर प्ले एक्सक्लूसिव मुलाखत. जब मैच फी कट हुई तो आपको बुरा लगा? जिस कारण से कट हुई आपकी? मेरी? हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं कि जिस कारण से मैच फीस कटनी चाहिए थी, बट ठीक है, इट्स कम्प्लीटली देयर कॉल. मैंने बाद में भी बोला था कि मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ गलत बोला है, क्योंकि टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर ओन कंट्री इसमें कुछ गलत नहीं है. बट इट्स ओके. आई मीन दे फेल्ट समथिंग. उनके रूल बुक में कुछ अगर होगा तो कोई बात नहीं. आई टुक इट इन माई स्ट्राइड. इट्स कम्प्लीटली फाइन. उसके बाद तो हम सिर्फ क्रिकेट खेले, हमने तो कुछ नहीं करा. one thing, your last statement of that press conference is, I'm donating all my match fees to the Indian Army. When did you decide to do that? इट वॉज अ क्विक थॉट. ड्रेसिंग रूम में आके आधा एक घंटा मिला उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले कि आई वॉन्टेड टू डोनेट इट टू द आर्म्ड फोर्सेज एंड ऑल्सो पीपल who were victims of that Pahalgam attack. वो बहुत टाइम से चल ही रहा था दिमाग में. ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था, बहुत टाइम से चल रहा था. इट वॉज अनफॉर्चुनेट व्हाट हैपेंड, बट फिर हम वहाँ गए, अपॉर्चुनिटी मिली खेलने के लिए, एंड देन वी थॉट आई थिंक इट्स अ राइट प्लेस. और क्योंकि उसके पहले हम कोई गेम खेले ही नहीं थे. IPL के बाद हम डायरेक्ट वहाँ ही गए मैच खेलने के लिए. एंड वी फेल्ट आफ्टर विनिंग, हमने सोचा था कि जब हम जीतेंगे मैच तो जीतने के बाद वी कैन डू इट, एंड आई थिंक इट वाज अ राइट थिंग टू डू. हमने पिछले 48 घंटे में इतनी AI ट्रॉफीज देखी है, और AI का ज़माना है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतनी AI ट्रॉफीज देखनी पड़ेंगी. व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट, कि ट्रॉफी कब आ रही है या नहीं आ रही है? ट्रॉफी तो मेरी वाइफ है, मैं तो ले आया साथ में उसको. और कौन सी ट्रॉफी की आप बात कर रहे हो मुझे पता नहीं. जरूरत भी नहीं है. हाँ, मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं है. हाँ, मतलब मेरे लिए मेरी ट्रॉफीज वो है जो मेरे साथ 14 खिलाड़ी गए थे साथ में, और जो सपोर्ट स्टाफ है जिन्होंने हमको अच्छे से सपोर्ट किया पूरे टूर्नामेंट में. आई थिंक दे वेर द रियल ट्रॉफीज. उन्होंने हमको अच्छा सपोर्ट किया, प्लेयर्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, अच्छा क्रिकेट खेले, मैच जीते और टूर्नामेंट जीत के आ गए. वहाँ पे बिल बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा लिख के आ रहा था, इंडिया चैंपियंस ऑफ 2025 एशिया कप. उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? पूरा इंडिया खुशी मना रहे है, सबके फेस पे स्माइल है. अभी उससे ज़्यादा बड़ी ट्रॉफी क्या चाहिए? 3 दिन पहले आ गया. हाँ, से फिर JERCचो गोंयांत वीज दरवाडीक बावटो. 2025-26 ते 29-30 या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% दरवाड. नवे दर 1 ऑक्टोबरा सावन लागू. दर वर्स लागीं 6% वीज दर वाडीचो प्रस्ताव आशिल्लो. फुडल्या 5 वर्सांत लागीं 16% दर वाड. वीज दरवाडाने सामान्य लोकांच्या बोल्साक कातर. JERCन वीज दरवाडीक मान्यताय दिल्या. 2025-26 ते 2029-30 ह्या 5 वर्सां खातीर सरासरी 4% वीज दरवाड मंजूर केल्या. नवे दर 1 ऑक्टोबरा सावन लागू जाल्यात. 2025-26 ते 2027-28 खातीर 4.8 ते 5.9% दरवाड करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन दर युनिटाक ₹1.90 दिवचे पडटले. तातूंत वाड जावन आता ₹1.95 दिवचे पडटले. 101 ते 200 युनिटां खातीर जे दर प्रति युनिटाक ₹2.80 आशिल्ले ते आतां
₹2.90 जाल्यात. 201 ते 300 युनिटा खातीर दर प्रति युनिटाक ₹3.70 दिवचे पडटले. आता ₹3.90 दिवचे पडटले. 301 ते 400 युनिटा खातीर दर प्रति युनिटा फाटल्यान ₹4.90 दिवचे पडटले. आता ₹5.15 दिवचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटाच्या वयर ₹5.80 दिवचे पडटले ते आता ₹6.20 प्रति युनिटा फाटल्यान दिवचे पडटले. उद्देगीक गिरायकां खातीर 0 ते 500 युनिटा मेरेन प्रति युनिटाक ₹4 दिवचे पडटले. आता तातूंत वाड जावन प्रति युनिटाक ₹4.20 दिवचे पडटले. जाल्यार 500 ते 100 युनिटा मेरेन प्रति युनिटा फाटल्यान ₹4.65 दिवचे पडटले. त्याच्या जाग्यार आता ₹4.70 दिवचे पडटले. 500 युनिटा परस चड वापरपी गिरायकांक प्रति युनिटाक ₹5 भरचे पडटले. कृषी गिरायकांक प्रति युनिटा फाटल्यान ₹1.55 जाग्यार आता ₹1.60 भरचे पडटले. जाल्यार उण्या दाबाच्या 10 ते 80 किलो वॅट मेरेन दर म्हयन्याक वीज वापरप्यांक ₹1.65 जाग्यार आता ₹1.70 दिवचे पडटले. जाल्यार 85 किलो वॉट दर म्हयन्याक वीज वापरप्यांक ₹1.90 दिवचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी सरकारान लायटीच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांची लूट चलयल्या. ₹1000 बील येता तांकां 1300 मेरेन वाडून येतलें. स्मार्ट मिटर घाले उपरांत आनीक बील वाडपाची शक्यता आपान शिटकावणी दिल्या. पावर डिस्ट्रिब्युशनाचें खासगीकरण करून मिटर प्रीपेडूय जावये म्हूण दुबाव. वीज दर वाडी वेल्यान आपाची टिका. That the Bharatiya Janata Party is looting the people of Goa through electricity bills. आता आयचो जो न्यूज आयला तो 4% इन्क्रीज आसतलो इन रेट्स म्हणून. हो फक्त 4% न्ही. कोणाक जर दिसता बाबा आपले बिल ₹1000 येता म्हयन्याक आनी आपले फक्त ₹40 वाडटले म्हणून 4%, जाल्यार इट इज नॉट ट्रू. कित्याक आतां तांणी जे टायम ऑफ डे टॅरिफ प्रपोजल हाडला तातूंत तुमी पळयल्यार जो पीक आवर आसा म्हणजे 24 तासान पयलीं 24 तास एकूच कशें बिलींग जातालें. एका दिसाक म्हणजे कितले तुमी युनिट्स कंज्यूम केले त्या प्रमाणे तुमकां बिल येतालें त्या रेटीन. आतां 24 तासान ताणें 3 स्लॅब केल्या. सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत, सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी रातचे 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. हे 3 स्लॅब केल्या. ह्या 3 स्लॅबांक वेगळे वेगळे रेट लायिल्ले आसा. आनी पीक आवर म्हणजे जे पीक कन्जम्पशन जे सगळेच लोक सगळ्यांक चड ह्या 24 तासान केन्ना वापरतात ते सांजचे 5 ते रातचे 10, 11, 12 पर्यंत. आनी ह्या टायमार भारतीय जनता पार्टीन सरकारान प्रपोज केला की हाजेर ती रेट लागची ना पूण 20% चड रेट लागतली. म्हणजे ज्या टायमाक तुमकां खरी गरज आसा लायटीची त्या वेळार चड लायटीचें बील भरचें पडटलें. हें कितें लॉजीक? दिस इज एक्झॅक्टली वॉट आय वॉज सेयींग. म्हणजे जी लाचारी आसा, जी हेल्पलेसनेस आसा, देर इज नो ऑप्शन न्ही. काळोख जातकच तुका लायट ऑन करचीच पडटा. भुरग्यांक शिकूंक जाय, घरा रांदपाक जाय. आनी म्हळ्यार ज्या टायमार सगळ्यांक चड गरज आसता तेन्ना रेट 20% वाडप म्हळ्यार दिस इज कंप्लिटली लूट बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. हे स्मार्ट मिटरान लोकांचे सामके छळ जावपाचे आसा. म्हणजे चिंतात तुमी तुमचो आतां प्रीपेड कनेक्शन कोणाचो आसा, तुमचे बॅलन्स गेलो की काबार न्ही, तुमकां कॉल रिसीव करूंक मेळना, कॉल करूंक मेळना. तशीच जातली हालत. बुधवारा फांतोडेर 2 भयानक अपघात. साकवाळे टँकराचो स्कुटरीक धपको. स्कुटरीवेलो मधुकर परब म्हणटा तो टँकरा पोंदा चिड्डलो. ड्रायव्हर फुजो. तेवटेन रामनगर अनमोड 4 गाडयांचो अपघात. तातूंत 1 इंटरस्टेट बस. एकलो सोंपलो, कितलेच जखमी. पवार है, मैं नागपुर से आया हूँ. मैं इधर खाना खाने के लिए इधर आया था और यहाँ से जब मैं 2 व्हीलर से जा रहा था तो पीछे से टैंकर वाला आके पीछे से ठोक दिया और साथ में जो अंकल थे वो अंकल एक्सपायर हो गए और मैं गिर गया इधर. चिकलस हॉस्पिटल में अंकल को लेके गए. अंकल अभी एक्सपायर हो गए और वो टैंकर यहाँ से गायब हो गया. अंकल का नाम है मधुकर परब. रात्रि पहले मैं वहाँ पीछे में से आ रहा था, मेरे को पहले ओवरटेक किया उसने, मैं बचा तो आधा किलोमीटर दूरी पे आके तो उसने इसको उड़ा दिया मेरे दोस्त को. तो उनको मैं उड़ा जैसा इसको उठाया, ये गिरा हुआ था, इसको उठाया मैंने, बोला उठ,
काका को देख मैं आता हूँ, मैं उसको पकड़ने गया, ट्रक वाले को पकड़ा, वो भाग गया। तब तक वो लड़का था, एक 18-20 साल का लड़का था वो। तो मैं उधर ही था, तब तक के पुलिस को फोन लगाया, पुलिस वाले आए और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए, दवाई में आए और हॉस्पिटल में ले गए, तो वो जगह पे बचे नहीं। मजगती तेवटेन रामनगर अनमोड 4 गाडयांमध्ये अपघात, इंटरस्टेट बसीचो आस्पाव एकलो सोंपलो, जायते जाण जखमी. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोड या रस्त्याच्या मदी आशिल्ल्या तिनेगट हांगासर एक भीषण अपघात आयज सकाळी घडलो आसा आणि या अपघातात एक जागीच ठार जाल्ल्याची घटना घडलात आणि तेज्यात सुमारे 6 जण आसात ते जखमी आसात. आमकां पोलिसांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार ही विजयानंद या नावाची जी खाजगी बस आसा ती बेंगळूरसून गोव्याक येवपाक लागली. त्याचबरोबर ही जी खालती पडलेली जी मॅग्नीज वाहतूक ट्रक आसा ती ट्रक ही गोव्याच्या दिशेन वचपाक लागली. मात्र त्याच वेळाचेर ही बसीन या ट्रकीक ओवरटेक करपाचो प्रयत्न केलो. त्याच वेळाचेर गोव्यातून कर्नाटकाच्या दिशेन येवपी एका ल्हानशा माल वाहतूक टेम्पोक या बसीन धडक दिल्ली आणि त्याच धडकेत जो टेम्पो चालक आसा तो जाग्याचेरच ठार जाल्लो आसा. तशेंच बसमधले सुमारे 5 जण आसात ते जखमी जाल्ले आसात. खातीर तिनेगाडसून प्रमोद फोंडे. DYSPची भायल्या भायर नोकर भरती स्क्रॅप. थेट नोकर भरती स्क्रॅप केल्या उपरांत सरकाराच्या निर्णया आड उमेदवार हायकोर्टांत गेल्ले. पिराय मर्यादा वाडोवंक निर्णय घेतिल्लो. आतां 40 वर्सां मेरेन पिराय मर्यादा. सरकार म्हणटा पिराय नोटिफाय करून GPSC वरवीं नोकर भरती सुरू करता. तितल्यार कोर्टान याचिकेची तड लायली. घेऊ एक बारीक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. सरकारान कोडारच्यान IIT रद्द केले म्हूण लेखी दिवचें. कोडार IITचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची. ग्रामसभेत थाराव पास करचो थळावे मागतात. आमदारान रद्द म्हणून सांगलां खरें, मात लोकांक दुबाव. सरपंचाक खंय पातय येवपाचो ना ताचे अशे खूब प्रताप आसात. IIT आड लोकांनी तेको असोच दवरचो म्हूण उलो. एक डबल मायंडेड अशें दिसपाक लागलां की खरेंच जातलें काय कितें. कित्याक आमी जेन्ना इतले 704 लोकांची सिग्नेचर कॅम्पेन करून जी ग्रामसभा घेवपाक लागून आमी एक स्पेशल ग्रामसभा घेवपाक लागून आमी एक रिक्वेस्ट केल्लो पंचायतीक. तो सरपंच आयज खंय तरी एक दुबावा खाली इकडेन तिकडेन करीत आसा. कित्याक अशें कळोन येयलां की फोर्टनायट मिटींग जाली तेन्ना तेणी एक 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाची आसा अशें म्हटलें. पूण 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाक तेणी म्हटलें की आपलें पर्सनल काम आसा. आसा काय ना कित्याक हो मधू खांडपारकार जो सरपंच आसा हो हेजे पयलो अशेच खूब केसीस आसा तेजे कडेन. म्हणल्यार तो एक तेजेर एक ST कमिशनराकूय एक केस चालू आसा. तश्योच तेजेर एक 20 सुमार FIRूय रजिस्टर जाल्ले आसा, कंप्लेनी आसात. म्हणल्यार एक तो दुबावी असो मनीस असो दिसपाक लागला. त्यात हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता, जी सगळे लोक जे आमकां हे करपाक सपोर्ट करपाक येयले तेंच्यांनी आमकां आनी एक सपोर्ट करचो
की हेका खंयच्यान तरी एक रेजोल्युशन पास करपाक लागून हेजेर एक कागदपत्री व्यवहार करून सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की कागदपत्री ह्या सगळ्या लोकांनी एक कागदपत्री व्यवहार करचो आनी ताका एक ग्रामसभा ही घेवपाक दिवची, हे घेवपाक भाग पडचो आनी तशेंच एक रेजोल्युशन पास करून आमकां एक कागद दिवचें ज्या जाग्यार हे 63/2 ही IIT केन्नाच येवपाची ना. एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की तेणें अशें म्हटलेलें आसा की 4 जाण एक विघ्नसंतोशी लोक आनी आपत्ती वृद्ध लोक आनी फुडें तेणी असो स्टेटमेंट केल्लो आसा की खंय ना खंय तरी ST पावाक एक 15 ते 20 घरां आसा अशें म्हणून. हांव मागता सुभाष शिरोडकरा कडेन की तुवें हेजें क्लॅरिफिकेशन आमकां करचें, कारण तूं हे आमचे विघ्नसंतोशी कोणाक म्हणलेलें आसा, जे आमकां म्हणलेलें आसा गांवच्या लोकांक काय तुवें जे आमकां कोण लोक हांगा मेळपाक येयल्ले तांकां म्हणलेलें आसा काय कोणाक म्हणलेलें आसा, हें तुवें क्लियर करपाची आज खरी तर गरज आसा. ट्रायबल भवन फास्ट ट्रॅक पद्दतीन तडीक लायतले. फुडले 2 म्हयने भितर खंय कामाक सुरवात जातली. ट्रायबल भवनाक GSIDCचो बावटो. लिगल इश्यूक लागून इतलो तेंप तें हुमकळिल्लें म्हूण ट्रायबल भवनाचो लिगल इश्यू खंय आतां क्लियर केला. फुडली प्रक्रिया चल्ल्या म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. ट्रायबल भवन जे आसा पळय न्ही तेन्नाय पयलीं सांगलेलें तुमचे लिगल इश्यूज पेंडींग आशिल्ले ताका लागून उरलेले. म्हणजे लिगल इश्यूज आतां क्लियर जावपाक येयला. कालच्या बोर्ड मिटिंगेन ऑलरेडी आमी क्लियर केला. ओके, बाकी जर तो प्रोसेस सुरू जाला फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर क्लियर जावन कामूय सुरू जातलें तेजें फास्ट ट्रॅक पद्दतीन आमी कंप्लीट करतले. कितले डेडलायन कितें धरल्या? ऑलमोस्ट आमी एकदा टेंडर वर्क ऑर्डर दिल्या उपरांतूच डिसायड जातलें, ताज्या उपरांत डिसायड जातलें. मागीर एकदा वर्क ऑर्डर जाल्या उपरांत 15 ते 18 म्हयन्या भितर प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो. गोंय रोजांच्या पिकांत स्वयंपूर्णतेचे वाटेर, मात ह्या वर्सा रोजां उसरां लागलीं. ते भायर देमायज पावसाचोय परिणाम. शेतकार सांगता ते प्रमाण तशें मोठ्ठें लुकसाण ना. गोंयच्या फुलकारांनी इश्यू केल्ल्यान भायल्यान दसरो दिवाळेक येवपी रोजांय अंदू कमी. शेतकी संचालक म्हणटा 4 वर्सां आदीं 16 हेक्टर जमनीर रोजांची लागवड केल्ली, आज 28 हेक्टरांचेर पावल्या. क्रॉप अंदू लेट आसा म्हणून. लेट म्हणल्यार कितें जालें, अंदू पावस मातसो बेगीन स्टार्ट जालो. एक्चुली कशें आसा, लँड प्रिपरेशन जें आसा तें सादारण 7 तारखे नंतर जेन्ना आमचो आमी मिर्ग म्हणटा मिर्गा सावन स्टार्ट जातालो, पूण अंदू पावस असो तो 21 तारखेकच स्टार्ट जालो आनी लोकांक तें लँड प्रिपरेशनाक मातसो टायम मेळना, सफिशियंट टायम मेळना. ह्या पावसाचो बाकी हेजे मॅरीगोल्डाचेर तरी कांयच हें ना, परिणाम ना तेजो. भायली तशी आमी एग्जॅक्ट तशी हें केलें ना, पूण सादारण म्हाका दिसता एक 300-400 टन सुद्दां एक्सपेक्ट म्हणजे आमी हें केलें म्हणजे येता आसतली. आमी सादारण आतां 28 हेक्टर जर एरिया धरली मल्टिप्लाय बाय 75,000, सो तितली सबसिडी शेतकारांक. सो हो एक सामको शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप, म्हळ्यार 65 to 75 डेजां भितर रोजो तयार जाता. सो खुबशे भुरगे तरणाटे आमकां इन्क्वायरीक येता. वर्सां कशी जाली, बट फर्स्ट इयर पयल्या वर्सा बेश्टे म्हाजें एक शिकप कशें आसलें धाकटें. तेन्ना दुसऱ्या वर्सा तिसऱ्या वर्सा आतां हें मातशें हांवें वाडयत गेलो. आतां हे तुमी लायतात, तुजो होच बिजनेस काय आनी कितें? ना, म्हाजी नर्सरी बी आहा, झाडां विकता हांव, गार्डनिंगूय करता आनी मागीर हें करता. आनी हें जालें की मागीर हांव कांयंगां आनी मागीर भाजी बिजी तशें लायता. हे का तुवें कितके हे लायिल्ले आसा? हिंगासर हांवें 3900 प्लांट्स लायिल्ले. सो तितूंतले मागीर एक 100 म्हाजे मेले पावसाक लागून, 100 or 150 अशे मेले. मागीर हांवें परत हाडून परत ते एड अप केले आनी ओवरऑल ह्या वर्सा प्रोडक्शन मातशें म्हाका उणें आहा, बट बरें आहा. पूण आतां कितलींशीं शेतां आहा पळय, सरावंडींग शेतां आहा ती पाड आहा, ते कोण करूंक पळयना. म्हणून हांव कितें केलां, हांवें फेन्सींग मारलें आनी म्हाज्या मनान येयलें हांव कितें तरी करतलो म्हणून हे उद्देशान हांवें फेन्सींग मारून आतां हें केलें. कित्याक वर्साच्या वर्सा गोरवां पडटालीं आनी गोरवां एक रातची पडली जाल्यार खावपाक सगळी खारवट जाताली, म्हणून हांवें ती हें केलां आनी फेन्सींग मारून आतां हांवें कितें केलां, बाबा ही स्टार्ट केलां. हेच्या फुडें हांव आनीक हें करतो. हे का थोडो पावसूय पडला की पावस पडला म्हणटकच त्या खातीर मातशी कीड लागली आनी ती सगळी फुलोंक ना, नाल्यार ती सगळी फुलतली आसली. हेंची वरायटी खूब आसता. सगळ्यांची एक लो क्वॉलिटी म्हणटा पळय न्ही ती कलकत्ता आसा पळय न्हू, तेचेर फूल मातशें बारीक येता आनी हायट ताका कमी येता. आनी बाकीची इंडस आहा, टेनीस बॉल आहा, अष्टगंधा आहा,
ते फुलार झाडे व्हडले जाता आनी ताका फुलाय भरपूर दिता आणि ह्याचे सीड्स असतात तर महाग असतात आणि ह्याचे एक जे रोप आहा न्हू ते 7 रुपयान आनी विकता. केक बी असो कितें जालें खूप झालं कारण काय नाही एक तर लायतना आमकां हो पावस मेळ्ळो आणि पावस लायल्या कारणान तर ह्याची रोजांची ग्रोथ जाली ना आणि ती खूप पावस पडल्या कारणान ही झाडां बघ अशी थोडी बारीक बारीक दिसता पळय न्हू तेची ग्रोथ जावंक ना आणि ताका कमी फुलां फुलले आणि लेट जालं फुलां फुलपाक. त्या खातीर हे आमकां एक नुकसान आहा. अच्छा. फूल किधर से है? कर्नाटक से. और ये साल कितना कम है क्या ये क्यों? बारिश के लिए पूरा झाड़ है ना, फसल पूरा चला गया, इसमें थोड़ा महंगा भी उधर हो गया. अभी कैसा भाव है इनका? इनका भाव 50 रुपए बोल रहा है, 30 रुपए दे रहा है, 40 रुपए दे रहा है मीटर में बोलने का 50 रुपए बोल रहा है. हाँ. कर्नाटक में हुबली से. आज और कल अभी बिकेगा तुम लोग? मैं आज नहीं बिकेगा तो मैं चला जाएगा. हाँ. हर साल आता है गोवा में? पणजे कोर्टान सांग्यार शाळेच्या हेड मिस्ट्रेसीक अटकपूर्व जामीन दिलो. 6वेच्या विद्यार्थ्याचेर हात उखल्लो म्हणून CCTV फुटेज व्हायरल जाल्ली. तेच फाटभुंयेर तिका 3 म्हयने सस्पेंड केल्या. तिचेर केस जाल्या. चौकशे वेळार गरज पडटा तेन्ना हेड मिस्ट्रेसीक अधिकाऱ्या मुखार हाजीर रावंक न्यायालयाची ऑर्डर. The applicant, my client, was served with a notice under section 35(3). Now 35(3) is akin to section 41A of CRPC. What this talks about? Now this basically talks about a notice under the 35(3) talks about a pre-arrest notice. Accordingly, she has appeared before the IO. She has fully cooperated with the investigation twice. As she was directed to remain present before the IO again, it was pertinent, it was important to file an anticipatory bail before the Honorable Children's Court, as section 8 subclause 2 was applicable herein. So we applied for an anticipatory bail and we appeared before the Goa Children's Court at Pato. As the Honorable President was on leave on that particular day, this case of anticipatory bail had to be placed before the Honorable District Judge at Mirse, Goa, and which was kept for arguments yesterday. We had argued on behalf of the applicant yesterday and our arguments was canvassed, and today it was reserved for orders. Accordingly, the Honorable Judge was pleased to pass an order and allowing our anticipatory bail application by imposing certain conditions. Now the conditions are to cooperate with the investigation. Second condition would be to remain present before the investigation officer as and when directed, and third would be normal conditions. सांग्यार काल्यां कश्टी दुकरांचे पिगरीक थळाव्यांचो विरोध. दुकरांची सगळी घाण वेस्ट खंय तळ्यांत सोडटात. उदक घाण वाठारांत वास मारता. उपाय येना जावन लोक मिडिया मेरेन पावलो. लोकांनी बोवाळ केले उपरांत पंचायतीन परवानो फाटी घेतलो. प्रकरण सध्या कोर्टांत पावलां. कारवाय करता म्हणून खंय सरपंचाचें उतर. पंचायत बॉडी ही फुल आमच्या गांवचे बरोबर आसा. आमी हो फिगरीचो प्रोजेक्ट आसा तो लोकांक खूब म्हारग ठरता. कित्याक आमची सद्या गणपती विसर्जना वेळार आमकां भरपूर त्रास जातात. हांगा सातेरीचें देवूळ आसा आनी जी कारवाय आहा आतां आमी हे मॅटर कोर्टान गेलेलें आसा आनी ही पंचायत फुल सपोर्ट गांवकारांक दितली आनी हे आमी बेगीच्यान बेगीन हे काडपाचे प्रयत्न करतले. व्हायरल इन्फेक्शन जे आसा न्ही ते सगळी जनावरां खातीर पक्षां खातीर जाता हें सगळीं जाण जाणात. आनी समज जर कितें इन्फेक्शन जर येयलें जाल्यार आमगे कंप्लीट गांव काबार जातलो. ते सोड आनी आतां आमच्यांनी हे घाणीन न्ही गांवांत रावपा जायना. सगळ्यांक खबर आसा, पंचायत बोर्डीकूय खबर आसा. दीसभर न्ही सकाळची तर अजिबात आमी हे चलता, योगा चलता. रावपा येना थंय क्लबां आमच्यान रावपा येना. सांजची तशी आमकां ही पिगरी इतली नाका. ही जात इतली बेगीन बंद करपाची. आयज हांगा फिगरीचे जे आमचे गांवच्या लोकांचो डिमांड आसला की ते रिवर्क करचे म्हणून, आनीक आमी ताका रिवर्क करपाक आमी नोटीस दिल्ली पूण ताणें रिवर्क करूं ना. आनीक आयज पयला तो पर्सन मनीस जो आसा तोय बी ना हांगा आयज. तो बी रावना आयज इन्स्पेक्शना हांगा रावना. आनीक आमी आतां फुडें जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा जे ते आमी तांकां परत नोटीस काडटे. आमी नोटीस दितले तांकां. ताणें ती आमचे हेजेर आमी रिवर्क करपाक नोटीस दिल्या तेजेर तेणें रिवर्क करूं ना म्हणून. आनी तो सांगता कारण पयला आमकां लेटरूय दिलें ताणें पंचायतीक की ताका ताणें कोर्टांतल्यान स्टे ऑर्डर हाडल्या आनी तेजेर ते आतां चलयता. मुळगांवचो नव्याचो वर्सुकी उत्सव मोठो उत्साह आनी उमेदीन जालो.
दर वर्सा नवरात्रांची नमीक नव्यांची पुजा, नवी देवाक दाखवून घरांनी व्हरून नव्यांची पुजा करतात। वाजत गाजत नवी गांवांनी घेऊन चालले। पिकिल्ले भात घरा व्हरचे पयलीं देवाक दाखोवपाची परंपरा। कांय कडेन भाद्रपद पंचमीक नवी पुजतात। मुळगांवचो नव्याचो वर्सुकी उत्सव मोठ्या उमेदीन जालो। पिकिल्ले भात घरा व्हरचे पयलीं देवाक दिवपाची परंपरा। कांय कडेन भाद्रपद पंचमीक नवे करतात। मुळगांव दसऱ्याचे फाटभुंयेर नवे। आता कोण शेत करिना, पण जे शेत करतात ते नवे केले म्हणजे ते मूर्त जालो। तर वांयगण सुद्दां करताना आमी पयलीं मूर्त करताले आनी ते नंतर ते कापून हाडून हें करप आनी देवीक उखोवप, नैवेद्य दाखोवप, अशी प्रथा आसली, परंपरा। गाठ परब रावत मेज तुळशी अशें करून ते नवे करपाक मूर्त करतात। मागीर ते पेरतात तेका मूर्त जालो अशें जाणट्याची परंपरा आसा। ते आयज आमी नवे केल्लें आसा। ते नवे कातून भटकी मार्फत पुजा करून ते कातून हाडाक देवीच्या देवळान ठेवप आनी ते वाटे घालप, वाटे घालून तेंची पुजा करप पुन्हा। ती पुजा गाठ करता आनी ते मागीर तशेंच ती पुजा जाल्या नंतर सांगणें करप आमची प्रथा आसा। ते सांगणें जालें काय आपापले वाट्या प्रमाणे उखलप। देवीक पयलीं करता, देवांक सगळ्यांक नैवेद्य दिता आणि त्याच्यानंतर ते जे धार्मिक विधी झाल्यानंतर ते आम्ही प्रत्येक पूजा पाठ केली, प्रत्येक मानकऱ्यांक आपापल्या मानाप्रमाणे ते आणि वाटणीप्रमाणे ते घेऊन येतात आणि ते सगळ्यांक आपल्या आपल्या पिलगेक ते पावयतात आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही जे आमचे भात हे आसा ते आम्ही खावपाक सुरू करता। आम्ही प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी। हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता। हे न्यूज बुलेटिन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार। फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार। कीप वॉचिंग प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता। बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा। पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक। हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता। इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता। पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय।